गोयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हेंची समाधी हांगा मिरामार आसा। जाल्यार मिरामार तेंची समाधी हांगा सरकारान खंय तरी दुर्लक्ष केलां अशें आमकां हांगा दिश्टी पडटा। तुमी हांगा म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकतात की हांगा कशीं झाडां हांगा पडलेलीं आसात, जे हांगा सायडीक बॅरिकेड्स घातलेले आसात, जे हांगा सायडीक कंपाउंड वॉल आसा, बॉर्डर आसा, तेजेर सुद्दां कशीं झाडां पडलेलीं आसात। आनीक हांगा तेजी कशें तेजें दुर्लक्ष केल्लें आसा सरकारान तें हांगा दिश्टी पडटा। मेन म्हटल्यार जी समाधी आसा ती समाधी भितर सुद्दां गळटा अशी आमकां बातमी मेळिल्ली आसा। आनीक भितरली सुद्दां विज्युअल्स आमी तुमकां दाखयतले। जाल्यार भाऊसाहेब बांदोडकर जेन्ना संवसारान अंतरले तेन्ना ही समाधी बांदपाचें अशें ठरयलें। मागीर रवी नायक जेन्ना मुख्यमंत्री जालो 1992 तेन्ना रवी नायकान ही समाधी रिनोवेट करपाची ठरयली। आनीक आतां परत एकदां 2023 परत एकदां हांगा रिनोवेशना खातीर सरकारान प्रमोद सावंताचें जें सरकार आसा त्या सरकारान हांगा 9.48 CR सुमार पास केल्ले आसात। जाल्यार तरी आसतना हांगा आजून काम सुरू जावना हो एक मोठो प्रश्नचिन्ह जाल्लो आसा। जेन्ना मिरामार हें पर्यटन स्थळ जाल्यार हांगा जगभरचे लोक येतात। आनीक हांगा जेन्ना ही समाधी आसा जाल्यार ही समाधी म्हटल्यार गोंयचो आमचो फर्स्ट CM म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकर, आमची गोंयची एक शान आसा। आनीक तेंचे मुखार ही समाधी हांगा पळोवंक शकतात। हांगा कोणूय समज एक ट्युरिस्ट येयलो आनी हें कितें म्हणून पळयलें जाल्यार हांगा अशें दिसता कितें तरी एक हें आसा आनीक तेजेर कोणें तरी दुर्लक्ष केल्लें आसा। हें चित्र सामकें अशें निवळ अशें कळटा। पूण आतां प्रश्न येता की ही जी भाऊसाहेब बांदोडकराची समाधी आसा ती रिनोवेशना खातीर फाटल्या वर्साक तेणें हें केल्लें फावंडेशन स्टोन बी घातलेलो, तरी आसतना आजून पर्यंत तेजें काम कित्याक सुरू जावना। टेंडर पास जालो तरी आसतना आजून पर्यंत कित्याक तेजें काम सुरू जावना असो प्रश्न येता। जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात की कशी ह्या स्ट्रक्चराची जी दुर्दशा जाल्ली आसा ती तुमी हांगा पळोवंक शकतात। जाल्यार मेन जी समाधी आसा ती समाधी सुद्दां थंय गळटा ती हांगा दिश्टी पडटा। आनीक कशी जी हेची दुर्दशा जाल्ली आसा ती दिश्टी पडटा। आनीक मेन म्हटल्यार जी फुडसून येवपा खातीर जी गेट आसा ती सदांच लॉक आसता। आतां हांगा कशें कितें भितर सरपाचें कशें कित्याक लागून लॉक आसतात तो सुद्दां एक प्रश्नचिन्ह जाल्लो आसा। एक हांगा आतां साफ सफाई सुद्दां करपाचें कोण करता आनी कशी कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ही कोणाची तो सुद्दां एक प्रश्नचिन्ह आसा। कित्याक ही जी झाडां आसात ती एक आमचो गोंयचो जेन्ना फर्स्ट CM म्हणटात आमी आनीक तेजी समाधी आसा त्या समाधी कडेन अशीं झाडां ती पळोवपाक सुद्दां विचित्र दिसतात। आनी हांगा अशें दिसता की हांगा कोण असो एक माळी सुद्दां असो निवळ करपाक खातीर हांगा दवरलेलो ना। सो हो सुद्दां एक असो प्रश्नचिन्ह जाता की हांगा एक निवळ करपाक आतां पावसाळो जालो, पावसान ही झाडां वाडलीं आसतलीं पूण हांगा जो माळी सुद्दां आसपाक जाय आशिल्लो निवळ करपाक लागून तो सुद्दां हांगा ना। आनीक ही झाडां सारकी पळयल्यार सारकें पळोवनूच कळटा की हांगा कशी दुर्दशा जाल्ली आसा आनी कशी सरकारान कशें कितें हांगा दुर्लक्ष केल्लें आसा तें हांगा पळोवनूच कळटा। हें पळयात कशें कितें जालें तें। हांगा जी बॅरिगेड आशिल्ली आनीक जे कंपाउंड वॉल आशिल्लो तेजेर आतां हें झाड पडलां। हें झाड पावसाक पडलां हो अंदाज कळटा पूण हांगा कोणें लक्ष दिवना काय असो प्रश्न तयार जाता। मागीर तुमी हांगा पळोवंक गेले जाल्यार कशे शिमिटाची कुडकी पळयात कशे पडटात ते। जाल्यार तेजे लोखंड सगळें अशें भायर येयल्लें आसा, पळय कांयच उरोना। सो ह्या परिस्थितीन आयज हें स्ट्रक्चर सगळें आसा। तशेंच हांगा पळयात तुमी सगळी गेट्स बीन काडून दवरलेली आसात आनीक हें सगळें अशें पडलेलें आसा। 12 ऑगस्ट 2023 हांगा डॉक्टर प्रमोद सावंत जो मुख्यमंत्री आसा तेणें तेज्या हातीन हांगा जो रेनोवेशन करपाचो जो स्टोन जो आसा जी पाटी आसा ती हांगा घातलेली आसा। पूण ती सुद्दां पळोवपाक ती सुद्दां सायडीक खंय तरी उरलीशी दिसता आनीक तेजे सायडीक भोंवतणी सगळीं झाडां जाल्लीं आसात। जाल्यार ही पाटी सुद्दां आतां वाट पळयता आसतली की केन्ना हांगासलें रेनोवेशनाचें जें काम आसा जें खरें काम आसा जे फाटल्या वर्साक हांगा फावंडेशन स्टोन घालून गेले पूण जें खरें काम आसा तें केन्नाच्यान सुरवात जातलें ती सुद्दां ही पाटी वाट पळयता आसतली। जाल्यार हें जें दार आसा
ते दार तुम्ही पळोवंक शकतात कशें हांगा तेजे फूट येयल्ले आसा ते आनी कशें हें दार फूल अशें सोंपलेलें आसा डॅमेज जाल्लें आसा ते तुमी हांगा पळोवंक शकतात आनी ती दार आतां लॉक जाल्लें आसा तरी आसतना आमी तुमकां भितरले विज्युअल्स हांगासले जे खिडकी आसात ते खिडकींतल्यान आमी तुमकां भितरले विज्युअल्स दाखयतले ते तुमी पळोवपाक शकतात. गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी आयज तुमकां दाखयली भाऊसाहेब बांदोडकराची जी समाधी आसा त्या समाधीची ही कशी दुर्दशा जाल्ली आसा. आशा करता की आमचो हो जो स्पेशल रिपोर्ट आसा तो पळोवन सरकार हेजेर खंय तरी लक्ष दितलो आनी बेगिनांतले बेगीन हांगा जे रेनोवेशनाचें जें काम आसा तें सुरू जातलें. कित्याक खूब अशें मनाक वायट दिसता की आमचो जो पयलो मुख्यमंत्री आसा भाऊसाहेब बांदोडकर तेजी समाधी अशी हांगा तेजेर दुर्लक्ष केल्लें आसा आनीक तेजें रेनोवेशनाचें काम आजून सुरू जाल्लें ना. सो आशा करतात आमी की ह्या रिपोर्टांतल्यान खंय तरी सरकारा कडेन आमची मेसेज पावतली आनीक हेचेर बेगीनचे बेगीन सरकार लक्ष दितलो. कॅमेरामॅन हर्षल बरोबर गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर.